चौथी निमतान 2 दीस बाजारात वचपी सगळे रस्ते बंद करतले। दिवचलच्या बाजारात दिसान दीस बेशिस्त येरादारीचो प्रश्न वाडत आसा। बाजारात वचपी रस्त्यांचेर तर सदांच येरादारीची कोयणी निर्माण जाता। कोर्टा कडल्यान बाजारात वचपाक गाडयांक एंट्री आसा, मात ह्याच रस्त्यान परत भायर येवपाक बंदी आसा। तरी लेगीत वाहन चालक नेम पाळिनात। सायनीच्या तकट्याकडे जाल्यार आडनदर करतात। बँक ऑफ इंडिया सामकार तर बेशिस्त पार्किंगेचे प्रकार वाडल्यात। बाजारात ट्रॅफिक जाम जावपाचे प्रकार तर सदचेच जाल्यात अशें वेपाऱ्यांचे म्हणणे आसा। चतुर्थी सण लागीं पावलेलो आसा, त्या निमतान एक थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे आमच्या बिचोलीची जी हांगासर म्युनिसिपल मार्केट जे आसा त्याच्या समोर चतुर्थीच्या निमतान ही काही अरेंजमेंट केली वता ट्रॅफिकाची, परंतु ती दररोज म्हणजे बाजाराचो दीस आसूं किंवा आनी खंयचो दीस आसूं, सोमार ते शेनवार पर्यंत ट्रॅफिक इतके जाम आसता। नो एंट्री असली तरी नो एंट्रींतल्यान गाडयो येतात, एंट्रींतल्यान गाडयो येतात आणि ते मध्ये हॉर्नाचे पापू हॉर्न सामके चालू उरता आणि इतके कंजेक्शन जाता, व्यापाऱ्यांक सुद्दां त्रास जाता। त्या खातीर म्हाका दिसता की म्युनिसिपालिटी आणि पोलीस अशें मिळून तेंच्यांनी संयुक्त ट्रॅफिक योजना बरे भशेन लावची, जेणे करून व्यापाराक त्रास जावचे न्ही आणि जो कोण व्यापार घेवन येता चवथी दिसांनी म्हणा किंवा बाकीच्या दिसांनी सुद्दां जाल्यार तांकां ते सुरळीत व्यापार करूंक मेळचो। हांव विनंती करता आनी नगरपालिकेकूय विनंती करता की जो चवथीचो बाजार लागपाचो आसा तो लागतना हाका तो ट्रॅफिक जाम जाता, तो ट्रॅफिक जाम जावचो न्ही हाचेर उपाय योजना करता। आतां ही उपाय योजना फक्त नगरपालिकेनूच हें करप ना, ताका जी पब्लीक आसा, जे लोक आसात बाजारांत येवपी किंवा व्यापारी आसा तांच्यांनी ताका सहकार्य करप। आनी दुसरी गोश्ट जे ट्रॅफिक पुलीस आसात तांच्यांनी खरें म्हणजे ह्या दिसांनी ह्या दिवसांचे बाजार आनी रावन मातशें ट्रॅफिक जाता कंजेशन जाता ताचेर मातसो हेल्प करूंक जाय लोकांक। ट्रॅफिकाचें कामूच खरें खातीर आज आमी पळयता की हांगा ह्या हाचेर कोण ट्रॅफिक दिसना, केन्ना तरी ट्रॅफिक पुलिसेन हांगासर हें करता। पूण आज तुमी पळयला आसतलें तुमी आतां ज्यो गाडयो लायिल्ल्यो आसतात त्यो गाडयो लायल्यो कांय हरकत ना, भितर लायता ते बेशिस्तपणान लायिल्ले आसता। त्यामुळे कितें जाता दुसऱ्याक गाडी काडपाक त्रास ना। गाडी हांगासर बिचोलीन बाजारान हांगासर म्हणजे ट्रॅफिकाची हे लावपा खातीर गाडयो लावपा खातीर वेवस्था ना अशी ना। पूण आज नगरपालिका जी चवथी खातीर एकदम खास करून हेचो स्लॉट दवरलेलो आसा, थंय पार्किंग अवेलेबल आसा। पूण लोक कशें सुद्दां सामके दारान लावन लोकांक आज घेवपाची संवय जाल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।